गोंय राज्यात 12वीच्या परीक्षेक सोमारा सावन सुरवात जाली। अंदू वर्सा वट्ट 18,502 विद्यार्थी 12वीच्या परीक्षेक बसल्यात। गोंय राज्यात 16 सेंटरांनी ही परीक्षा चालू आसा अशी माहिती गोवा बोर्डाचो चेअरमॅन रामकृष्ण सामंतान दिल्या। डेस्क गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। 18,502 भुरगे आजपासून परीक्षे 12वीचे बसतात। सेंटर्स सगळी 16 आसात हायर सेकंडरी स्कूल एग्जामिनेशनाची। मेल फिमेल कितले? मेल जे आसात ते 8,833 आणि फिमेल आसात 9,669। ते कितें आसा की इन्स्ट्रक्शन्स ही दिल्ली आसात सगळ्या आणि त्याच बरोबर सगळ्या सेंटराचेर वचून आमचे फ्लायिंग स्क्वॉड आसात जे अकस्मात विजिट्स दिवन कॉपी बी जावची न्ही हे सगळे चेक करतले। जर केले काय ते आमकां येवपाक मातसो वेळ लागतलो, पूण जवळ जवळ 99% भुरगे हे परीक्षेक बसतात। कोणी एखादो खंय एक दोन, पूण म्हाजे रिपोर्ट प्रमाणे आतां पर्यंत सगळे भुरगे परीक्षे बसलेले आसात। काही सजेशन्स आयिल्लीं आसात आणि तेजेर आमचे हे चालू विचार जो आसा ते घालपाचे ते चालू आसा। त्यामुळे येतले सर तुमचे ओपिनियन पोल? हय, ओपिनियन पोलाचेर। खंयच्या स्टँडर्डाक दवरतले तुमी ते चड करून आमी 9वीक दवरपा पळयतात। खंयचे फुडले इयराक येतले सर? फुडल्या इयराक हांव सांगूं शकना, पूण 20-21च्यान येवपाक शकता। कारण फुडल्या वर्साच्यान जर घालता जाल्यार तेजी तयारी आतांच्यानच जावपाक जाय आशिल्ली, पूण सजेशन्स जी आसा ती आतांच आयिल्लीं आसा आनी ती आमचे निरनिराळे ज्यो कमिटीज ज्यो आसात तेंचे फुडें तेजे घालून तेजेर निर्णय घेवचो पडटा आणि त्या प्रमाणे मागीर तो अभ्यास तयार करून अभ्यासक्रम तो मागीर पाठ्यपुस्तकांत घालचो पडटा।